गोवा मायल्साचेर पयली तोडगो काडात आनी उपरांतूच मिटर बसोवपाची सक्ती करात. उत्तर गोंय टुरिस्ट टॅक्सी संघटनेन मागणी केल्या. विधानसभेत गोवा मायल्साचेर उलोवप केल्ल्या पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकाराच्या उलोवपाचेरय तांणी नाराजी उक्तायल्या. पर्यटन खात्या कडेन परतून नोंदणी करपा विशीं बाबू आजगांवकारान विधानसभेत केल्ल्या वक्तव्याचेर तांणी अजाप उक्तायला. पळयात तांचें म्हणणें. माझे नाव कृष्णा नायक. हांव टुरिस्ट टॅक्सी ऑपरेटर आणि नॉर्थ गोवा टुरिस्ट टॅक्सी ओनर असोसिएशनचो लिगल एडवायझर म्हणून काम करता. आज हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवपा मुख्य कारण म्हणजे सध्या आमचे गोवा सरकाराचे पावसाळी अधिवेशन चालू असल्या कारणान ट्युरिझम मिनिस्टर बाबू आजगांवकारान जे दोन तातूंत जे एक विशय घेतले, एक म्हणजे आपलो हेचो गोवा मायल्साचो एक आनी ट्युरिझमाचो. तेणें कितें म्हणलें की तुमी ट्युरिझमान रेजिस्टर जायात तो पर्यंत ना जाल्यार तुमकां आमचे कडल्यान कांयच लाभ मेळपाना म्हणून. हांव कितें सांगूंक सोदतां की ट्युरिझमाक रेजिस्टर जाय म्हणपाक आमी आतां इतके वर्सां ट्युरिझमाक टॅक्स फारीक करता, फीस एप्रील टू मार्च पर्यंत प्रत्येक वर्साची, आनी आमकां रेजिस्टर ते पावती दिता रेजिस्टर जाला म्हणून. होच पुरावो न्ही आमकां की आमी टुरिस्ट टॅक्सी तातूंत आमी इनवॉल्व जाले म्हणून. आमकां वेगळें आनी रेजिस्ट्रेशन करपाक जाय असो आमकां कांय आरोप आपले हें ना, तेंचे कडल्यान सिस्टम ना. दुसरी गोश्ट आसा ती तेणें आपले गोवा मायल्सा बद्दल जे आपूण तो खुलासो केलो की छाती तोपपणी सांगलें की आपणें हाडलें म्हणून गोवा मायल्स, आनी कित्याक लागून हाडलें की आपणें सांगलें तुमकां मिटर बसयात म्हणून. तो खंय ऑस्ट्रेलियाक गेल्लो, ऑस्ट्रेलियाक गेलो थंयसर ताका खंय अशें कळोन चुकलें की टॅक्सीवाली लुटता म्हणून. आनी टॅक्सीवाली लुटतात ताका लागून आमकां तेणें सांगलें की आमी मिटर बसयचे आनी मिटर बसयले नंतर आमी धंदो चालू करचो म्हणून. पूण हांव सांगूंक सोदतां की टॅक्सीवाल्यांनी मिटर 1914 पासून बसयले. 14 पासून मिटराची सक्ती येलो ब्लॅक टॅक्सी आनी एजीटी टॅक्सी लागू जाली आनी बसून ते दर वर्सा व्हेरिफिकेशन सर्टिफिकेट घेत आसा. अजून पर्यंत त्याची कांयच इम्प्लिमेंटेशन अंमलबजावणी जाली ना सरकारा कडल्यान. कितें जाल्यार हांव म्हणटा कितें, ही जी सिस्टम तुमी चालू केली ही इम्प्लिमेंट करपाक कोणी करपाची, ती सरकारान करपाची न्ही. दर वर्सा आमकां हें करून तेजेर तें कांय केलें ना आनी आमकां तितून टार्गेट करप. आतां तेका लागून तो आपूण गोवा मायल्स हाडलें म्हणटा. हांव म्हणटा कितें, आमी जे पद्दतीन धंदो करतात कितें आमी प्रामाणीकपणे धंदो करतात. आमी कोणाची लुटपाक करना, कांय करना आनी जो कस्टमर कोणी जो कोण आपूण लुट्ट म्हणटा न्ही तेका तेज्यान कायदेशीर कितें ते पद्दतीन ताणें आमचेर हें खूब जाता. सांगपाचें म्हणल्यार आतां मिटराची जी पळय सिस्टम आसा ती मिटराची पद्दत जी आसा ती लोकल टॅक्सीक आनी एजीटी टॅक्सीक लागू आहा. कायदे प्रमाणे टुरिस्ट व्हेहिकल म्हणजे ऑल इंडिया टॅक्सी आनी ते कायदे प्रमाणे मिटराची सक्ती लागू जायना अंडर सेक्शन अशें आसा. तेका लागून आमचे टुरिस्ट व्हेहिकलवाले आनी टॅक्सीवाले विरोध करतात. आतां गोवा मायल्स हो जो विशय आसा पळय, आमी जर आतां मिटर बसोवन जर चालू केले, आतां तातूंत तेंच्यांनी एक हें काडलें, गॅजेट कॉपी काडली. कसली काडली? रेटाची 2014. तातूंत क्लियरली तेणें रेट मेन्शन केले प्रत्येक कॅटेगरी वायज सीसी प्रमाणे आनी सगळो रेट घालून दिलो. तातूंत कितें म्हणटा, वन वे जर्नी विदाउट रिटर्न तातूंत 40 रुपया प्रमाणे फॉर डिझायर व्हेहिकल्साक केल्यात. म्हणजे आमी जशें एअरपोर्टार सोडपाक गेले की आमी थंय सोडपाक वयतले आनी सोडून नंतर आमी थंयसर आनी रावपाना, थंयच्यान परत येतले फोंडेच्यान गेले जाल्यार. आनी पयलीं सावन परंपरेनुसार जी पळय टॅक्सीची पद्दत जी आसा चलत येयल्ली आसता ती स्टँडा प्रमाणे खंयचोय मनीस खंय गेलो नंतर तो परत तो थंयसर भाड्याक रावना, तो परत आपल्या जाग्यार आशिल्लो तो परत येता. आतां आमी मिटर जर घालपाक तयार जाले, यस पडले जाय जाल्यार आमकां आड येता आतां गोवा मायल्स. गोवा मायल्स तेणी जी पळय जी पद्दत हाडली एप बेस्ड टॅक्सी, ताका आमकां प्रत्येक ठिकाणी जे पळय आमच्यो पळय टॅक्सी चलता, एअरपोर्टार चलता, रेल्वे स्टेशनार चलता, वेरियस फोंडा म्हापसा स्टँड प्रमाणे चलता, तांकां गोवा मायल्साक लागून बाधा येतली, मागीर आमची झगडी जातली. कित्याक तांकां मिटरा प्रमाणे तेंचे कडेन रेट बी ताचो कांय लागू आसपाना. आनी ते पद्दतीन आमी कितें भाडी आसतली ती आमच्या जाग्यार ते इतले भाडी व्हरतले आनी आमची दोगांचो झगडी वाद निर्माण जातलो. म्हणजे हांव सरकाराक सांगूंक सोदता कितें, जर आमी मिटरा प्रमाणे जर गाडी चालूंक करूंक जाय, तुमची सक्ती आमी लागू करून आमची व्यवस्था जाल्यार आमकां गोवा मायल्स पूर्णपणे आमकां आड येता.
तें तेंच्यांनी पयलीं टोटली स्क्रॅप करूंक जाय. तेजेर तेणी पयलीं सोल्युशन काडपाक जाय. आनी मिटरांचे रेट पळयली जाल्यार फर्स्ट प्रायस खूब आसा ते 14,000 टच जाता. ते दिल्ली ते टोकाचे मिटर आसा ते 4,500 5,500 रुपया प्रमाणे मेळटात, एवेलेबल आसा. म्हणटकीर तें करतलो जाल्यार तेंच्यांनी तें करूंक जातालें. तें तेणी केलें ना. आनी आतां तेणी फ्लोटींग टेंडर्स काडले. फ्लोटींग टेंडरान म्हणल्यार आतां ते रेटा पेक्षा आमकां तेजे सवाय मेळूंक जाय आशिल्ले, तेंय करप जालें ना. आमी कितें अशें म्हणटात की गव्हर्मेंट असो पळय न्ही, फॉर द पीपल, बाय द पीपल आनी ऑफ द पीपल. तुमी आमचे खातीर आसा, आमची कांय हिताच्यो गोश्टी तुमी करूंक जाय. तुमी जाय तशें कित्याक कितें डिसिजन घेतलें आमकां विश्वासान घेनासतना तेजे मागीर कितें जाता, वेगळेच परिणाम जाता, मागीर ते सगळ्यांक भोगची पडटा. तेका लागून आमी तुमकां निवडून दिता आमचे एक बरे पैकी रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून तुमी विचार करून तेजे डिसिजन घेवपाक जाय आनी आमचे खातीर हिताचे दृश्टीन काम करूं जाय. नाल्यार आमचे आतां येणारे काळ जो आसा न्ही, आतां इलेक्शन लागींच आसा, जाल्यार प्रत्येक आतां टॅक्सीवालो जो गोंयान सगळो भडकलेलो आसा. कित्याक सरकार आमच्या हिता खातीर कांयच करिना म्हणटा आनी ते सामके एकदम रागाचे हितून सामके हें जाल्ले आसा, ती चवताळलेले आसा. मागीर ते कित्याक प्रत्येका कडेन रागाचे वरें कित्याक कितें उलोवप जाता. ताका लागून म्हाजे सरकारा कडेन एकूच निवेदन आसा की हो आमी जो धंदो चलोवपाक आमकां पळय तुमी मिटराची सक्ती करता, तातूंत पयलीं तुमी गोवा मायज स्क्रॅप करा. म्हणजे कितें आसा, आमची सिस्टमीन बाद येवपाना. स्टँडा प्रमाणे आमी ज्यो प्रत्येक एरिया प्रमाणे ज्यो पळय गाडी चलयतले, सोडपाक जाल्यार सोडपाक गेले, सोडून नंतर परत आपले आशिल्ले जाग्यार येयले, किंवा कंटिन्युटी जो आसतलो तो तुमी आमकां रेट प्रत्येक गाडये प्रमाणे आमकां रेट दितले, सीसी प्रमाणे रेट दितले, ते रेट आमी लागू करून आमची गाडी चलयतले. हेतून कितें जाता, सगळें सुरळीत चलतलें, कोण कोणाक लुटपाना आनी कांय झगडी भांडण टंटे जावपाना. तर हे सरकारान हेजेर पूर्णपणे विचार करूंक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी हो विचार जर केलो जायत जाल्यार हांगा प्रॉब्लेम म्हणटा ती समस्या म्हणटा ती कसलीच उरपाची ना. आनी सगळ्यांत म्हत्वाची म्हणजे कितें आसा, हे मिनिस्टर जे आसा न्ही, हेणी कितें वक्तव्य आमचेर आरोप करता आसतना पूर्णपणे अभ्यास करून करूंक जाय. आमी ट्युरिजमान रजिस्टर जावना म्हणप, आमी मिटर बसोवना म्हणप अशें उलोवप आनी मागीर ते कित्याक कितें उलोवप जाल्यार मागीर आमकां मागीर प्रत्येकाक उलोवपाक मागीर आनी कित्याक कितें आपले रागान किडकीन बडबडपाक मागीर आदार मेळटा. तेका लागून म्हाजी सरकारा कडेन विनंती आसा की आमकां भडकावन घालचें न्ही, एक कितें तरी तेजेर कितें तें डिस्कशन किंवा डिसिजन घेता आसतना उलोवप करता आसतना विचार करून वयचो आनी आमकां संतपणे आमचो धंदो वेव्हार बरे भशेन चलोवपाक दिवचो, इतकी हांव त्या सरकारा कडेन विनंती आसा. नाजाल्यार कित्याक ते म्हादेव खंय कितें करता, म्हादेवाचे एक असो सुद्दां आसा तो जी भक्ती इतकी जर पावरफूल जाली, महादेव ताका वरदान दिता, वर दिता. आनी त्याच बरोबर वरा बरोबर तो जर कितें तर गैरवापर केलो जायत जाल्यार तेजें सगळें नश्ट करपाची ती ताकद तेंची आसता. तेका लागून हांव सरकारा कडेन विनंती करता की गोवा मायल्स हें तेणी टोटली स्क्रॅप करचें. आनी तुमी जर आमकां मिटराची सक्ती म्हणटा जायत जाल्यार तुमी मिटरा प्रमाणे आमी कांय मिटर लावन चलोवपाक तयार आहा, आमकां वेवस्थीत चलोवपाक बंद दिवचो, पूण गोवा मायल्स तुमी स्क्रॅप करची, इतकीच आमची सरकारा कडेन विनंती आसा. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक.